दिसपट्टी वाचपा सद्या काळाचो 15वो हप्तो दीस बुधवार. पयले वाचप निर्गमान पुस्तकांतले वाचप. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायलितां सशी वचून तांकां अशें सांगतां, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशीं धाडलां, पूण तीं म्हाका विसरतलीं. तांचें नांव कितें तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं. देवान मोइजेक म्हळें, जो आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडलां. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, हाणें म्हाका तुमचेशीं धाडलां. हे म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्या सर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. वच आनी इस्रायल लोकांच्या मालगड्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्राहमाचो, इसाकाचो आनी जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टीक पडलो. आनी ताणें म्हाका म्हळें, खरेंच हांव तुमकां लक्ष दिलां आनी जें कितें इजिप्तांत तुमकां करतात तें हांवें पळयलां. देखून तुमकां इजिप्ताच्या कश्टांतले भायर काडूंक आनी कानान नगराच्या हितीतांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबूसितांच्या देशाक, मोव आनी दूद वळता त्या देशाक व्हरूंक हांवें निर्धार घेतला. तीं तुजीं उतरां आयकतलीं आनी तूं इस्रायल लोकांच्या मालगड्यांसवे इजिप्ताच्या राया सरशीं वच आनी ताका अशें सांग, सर्वेस्पर हेब्रेवांचो देव आमकां भेटला. आनी आतां आमी 3 दिसांची वाट चलोवन आरण्यांत वचूंक आनी थंय सर्वेस्परा आमच्या देवाक बली भेटोवंक तुवें आमकां सोडूंक जाय. पूण इजिप्ताचो राय आपणाक एक बलिश्ट हातान बोळ केल्ल्या शिवाय तुमकां वचूंक सोडचो ना म्हूण हांव जाणा. देखून हांव म्हजो हात उबारतलों आनी सर जिन्साची आजापां करून इजिप्ताक शिक्षा लायतलों. त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक सोडतलो आनी हांव म्हज्या लोकांक इजिप्त घरांची दया लाबाशी करतलों. पूण तुमी वेताना रित्या हातांनी वेचिनात. तुमचे पैकी हर एक स्त्री आपल्या शेजाऱ्या स्त्रियेतावन आनी घरांत वस्ती करतल्या स्त्रियेतावन रुपया आनी भांगाराचे नग आनी मुस्तायकी मागून घेतली आनी तुमी ते तुमच्या पुतां आनी धुवांचेर घालतल्यात. अशें तुमी इजिप्त घरांक लुटतल्यात. देवाचें उतर हे. कीर्तना. म्हज्या अभिषेक्ताक हात लायनाकात, म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात. आपल्या कराराचो ताका उगडास आसा, 1000 पिळगी पासत दिल्ल्या उतरांचो. ताणें अब्राहमा कडेन केल्ल्या कराराचो, इसाकाक सापूत घालून दिल्ले भाशेचो. देवान आपल्या परजेची संख्या वाडयली, तांच्या दुस्मना प्रास बलिश्ट तांकां केले. आपल्या परजेचो ताणें द्वेश करचे खातीर आनी आपल्या सेवका कडेन कापाटान वेव्हार करचे खातीर ताणें तांचें काळीज बदल्लें. ताणें आपल्या सेवका मोइजेक धाडलो आनी आपणे वेंचून काडलेल्या आरोनाक थंय ताणें तांची आसऱ्यां करून दाखयलीं. हामाच्या देशांत तांची विस्मिता. मातेवा प्रमाणे सुवार्ता. येया म्हजे सशीन समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हाळू. देवाचें उतर हे.